राज्यांत राष्ट्रीय खेळा सर्त सोंपल्या उपरांत गोंयांत खेळा विद्यापीठ सुरू करपाक खाजगी संस्थांक तेंको दिवपाक गोंय सरकार तयार आसा। खेळा क्षेत्रांत शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांक हाचो फायदो जातलो म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। It is not only the BPEd and MPEd. There are so many diploma and degree courses in sports. आमच्या Honorable Prime Minister नरेंद्र मोदीजींनी बी युथाक स्पोर्ट्सान करियर करपाक जाय हें आव्हान केलां आनी तें कन्सिडर करून जर गोंयांत कोण अशा पद्दतीन स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी सेटअप करता आसत जाल्यार हांव वेलकम करता। सो ताच्या खातीर वॉट एवर द कॉपरेशन सपोर्ट गोवोरमेंट ऑफ गोवा कडल्यान जाय तो ताका मेळटलो आनी स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी जर सेटअप केल्या आसत जाल्यार नॅशनली आनी इंटरनॅशनली लोक जे आसा पळय न्ही स्पोर्ट्स डिप्लोमा डिग्रीज घेवपा खातीर हांगासर येतले तांकां जे लागपी वेरियस सपोर्ट लागता पळय न्ही एकदां म्हणजे नॉट ओन्ली द डायरेक्टली स्पोर्ट्सा खातीर वेरियस स्पोर्ट्सा खातीर लागपी बाकी सपोर्ट स्टाफ्स लागता तोय डिप्लोमा कोर्सीस सर्टिफिकेट कोर्सीस जे जाय पडटा पळय न्ही ते युनिवर्सिटींतल्यान मेळचे। सो वी आर वेलकमिंग द इफ एनी स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी एनीबडी हैज अप्रोच्ड यू ऑल्सो ऑफकोर्स खूब जाणांनी अप्रोच केला ताका लागून आमी रिसर्च प्रपोजल तुमी सबमीट करात फॉर द गव्हर्मेंट।